Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. राजवडकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोकींक 18 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसल्याक 3 म्हयने राजवडकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुसल्यांतल्या येल्तानाची धूव. आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोकीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकदनेझराची फौज जेरुसल्यांत भितर सरली आनी तांणी शाराक वेढो घालो. आपले फौजेन शाराक वेढो घाल्लो आसतना बाबिलोनियेचो राजा नाबुकदनेझर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुदाच्या राजा जोकीन आपणाकूच बाबिलोनियेच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बराबर आपले आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक, उंच कुळयेच्या मनशांक आनी आपल्या खोज्यांक. आनी बाबिलोनियेच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेलीं. नाबुकदनेझर राजाचे राजवटकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमहालांतलें सगळें भांडार. आनी सालामोनान इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्ल्या भांगाराच्या वस्तूंची सर्वेस्परान आदीं फुडेंच सांगून दवरलें तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुसल्याच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो. म्हणजे 10,000 उंच कुळयेच्या मनशांक आनी बळिश्ट झुजाऱ्यांक, तशेंच सगळ्या कंवारांक आनी लोहारांक. गांवांतल्या दुर्बळ लोकां भायर आनीक कोण उरलो ना. ताणें जोकींक बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेलो, तशेंच राजाचे आवयक, ताच्या बायलांक, ताच्या खोज्यांक आनी गांवच्या उंच कुळयेच्या मनशांक सगळ्यांकूच जेरुसल्याथावन बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुळयेचे मनीस आसले 7,000, तशेंच 1,000 कंवार आनी लोहार, सगळे झुजाक उपकारतात तसले. हांकां सगळ्यांक बाबिलोनियेच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनियेक व्हेले. बाबिलोनियेच्या राजान जोकीनचे सुवातेर ताच्या बापल्याक मातानियाक घालो आनी ताचें नांव बदलून झेदेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यांत. तुजें पवित्र मंदीर तांणी भोसडायलां. जेरुसल्याचें गोठाण करून सोडलां. तुज्या चाकरांची मोडी वाऱ्यावेल्या सवण्यांनी बोंचून सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजांक गिरासूंक दिलें. जबाब तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो जोरी कोश्यो आख्या जेरुसल्याक रगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना.
शेजाऱ्याच्या लोकांक आमी केण्यांचो माल जाल्यांव. भोंवतणची राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमची केबडां करतात. अशें केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा? सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यंत उज्या वरी तुजो राग पेटलोलो उरतलो? जबाब: तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाळाय आमकां दाखय. आमी पळे जाल्यार एकदम दोळदिरी. जबाब: तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा. आमच्या सोडवणारा आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब: तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सोरोचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सोरतलो. तो दीस येतोच सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी परगोटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोरशिलीं कोडसोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. देखून ही म्हजी उतरां आयकोता आनी तांचे पोरमाणे चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमाणे चलो ना तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसलून पडलें. जेजून आपलें उलोवप संपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तांकां शिकयतालो.
सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हजीं उतरां आयकोतात घर बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारकीं. मातेव 7:24. नियाळाक आधार. घर म्हणटाच आमकां आमचे घराबे मनांत येतात. घर म्हणजे घरच्या वांगड्यांक सुरक्षा आनी आसरो. खंयच्याय वेळार भितर भायर सोरो येता. घर आमकां आपलेपण आनी आमचो पत्तो दिता. आयज शुभ वर्तमानान जेजू खोडपार बांदलोल्या घराची खबर करता. आमचे एक एकल्याचें जिवीत ह्या खोडपार बांदलोल्या घराक सोर करूं येता. देवाचें उतर जावंक जाय आमच्या जिविताची बुनयाद. देवाचें उतर वाचून नियाळ करून आमी तें वापरूंक जाय. सगळ्या आमच्या घोडीतांनी जावं बरें सुखी जिवीत जियेतना तशेंच कसल्याय वायट प्रसंगाक फुडो करतना. आमचेर कितलीं कोश्टांची वादोळां आनी गंभीर परिस्थितींची तुफानां उपरासूं आमी हालची न्हय. देवाचें उतर आमचेर कितलीं कोश्टांची वादोळां आनी गंभीर परिस्थितीची तुफानां उपरासूं आमी हालची न्हय. देवाचें उतर जिवितांत रीग घेवंक आयच्या दिसाची मुखेल वळ खरी जातली. म्हजीं उतरां आयकोतात आनी तांचे प्रमाणें चलतात तीं आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारकीं. कितल्या भाग्यवंतांनी सर्गींचो मुकूट जोडलो. सायबीण माय आमच्या जेजूची आवय. देवाच्या उतरा प्रमाणें चल्ली देखून देवान तिका सर्गा आनी संवसाराची राणी म्हूण विंचून काडली. दयाळ बापा, तुज्या उतरा प्रमाणें चलूंक तुजें उतर दर घडयेक वाचूंक नियाळूंक आनी जियोंक प्रयत्न करूंक आमकां कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.